आयज खुबशे ग्रांट्स आसा आनी हेंचेर आमी कट मोशन घातला. सो हेका आमकां मातसो वेळ दिवचो. हांव एकूच सिंगल पार्टीचो लिडर आसा, सो म्हाका तुमी मातसो टायम दिवचो. स्पीकर सर, आमी सुरवात करता आसतना आमी पळयता की गोंयांत सद्याक तरी अशें जाल्लें आसा की प्रत्येक कडेन आमचे जे रोड सायड स्ट्रक्चर आसा, शॉपां जावं घरां, हांकां नोटिसी येत आसा. हांवें गेले ते फावटी सांगलेले आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात गोवा वेल्या ह्या गांवांत 66 नोटीस येयल्या, नेवरात 7 नोटीसी येयल्या, शिरगांव पालेम 6 येयल्ल्यो आसात, आदोसीम मंडूर 30 येयल्या, भाटीम पंचायतीन 7 येयल्या, सेंट लॉरेन्स पंचायतीन 6 येयल्या, कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीन 28 येयल्या. स्पीकर सर, हे रोड वायडनींग जावं रोड स्ट्रक्चर, रोड सायड स्ट्रक्चर्स म्हणून सांगता पळय, हेका ह्यो नोटीसीस काडलेल्यो आसा. आनी स्पीकर सर, हे हांव कित्याक तुमकां सांगता, कारण अशें आसा की आमचे कितलेशे रोड जावं तो MDR 4A जो आसा तो पिलर टू ओल्ड गोवा वयता, तेका ऑलमोस्ट 25 मिटर्स म्हणून एक्झिस्टींग म्हणून दाखयल्लो आसा ऑन रिजनल प्लॅन. तसोच ODR गोवा वेल्या टू हांगासार हांगाय 25 मिटर दाखयल्लो आसा. जावं तो इंटरनल रोड पालेम हांगा 10 मिटर दाखयल्लो आसा. हांगा स्पीकर सर, इंटरनल रोड जेन्ना पालेम वयता थंय आमचे सातेरीचे टेम्पल आसा. बाकीचे हितूनय आमचे जे टेम्पल जावं कपेला ह्या रोडाच्या सायडीन आसा आनी कितलीशीं जाणांची घरां स्ट्रक्चर आसा. तसोच इंटरनल रोड कुर्का, सातान, गोवाली मौला, भाटीम जो इंटरनल रोड आसा तोय 10 मिटर दाखयल्लो आसा. स्पीकर सर, हे सगळे रोड समज आसा जाल्यार ऑलमोस्ट 3 मिटर ते 5 मिटर आसा, पण हांगा एक्झिस्टींग म्हणून अशें दाखयला. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की बाकीचे कडेन दुसरे कडेन पासून पिर्ना ह्या गांवांत ऑलमोस्ट 132 नोटीसीस येयला, अस्नोरा 100 नोटीस येयला, थिवे 85 येयला, कोलवाय 54 येयला, रेवणा कामुल्ले हांगा ऑलमोस्ट 100 नोटीसीस येयल्या. आनी स्पीकर सर, हे जे इंटरकनेक्टिंग रोड्स आसा, जावं तो कोलवाय टू रेवणा जावं पिर्ना, हो स्पीकर सर जो रोड आसा तेतान कितलेशे जाणांची घरां आसा, शॉपां आसा आनी स्ट्रक्चर आसा. तशेंच जो कोलवाय आमी पळयता थंय रामाचें टेम्पल आसा आनी थंय सगळ्यांक फामाद जी रामनवमी आसा ती मनयता. आतां स्पीकर सर, हे प्रत्येक कडेन जो रिजनल प्लॅनान घातला त्या भशेन हांगा सगळ्यांक डेमोलिशन ऑर्डर येवपाची शक्यता आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता जो कारसवाड्या टू अस्नोरा हो रोड जो आसा हो 30 मिटर्स केल्लो आसा आनी हो प्लॅन तितूनय चर्चीचो गोठो आसा, जावं लक्ष्मी नारायण टेम्पल आसा, 2 कपेलां आसा, राष्ट्रवादी टेम्पल आसा, थोडो पोर्शन आसा आनी मेन म्हटल्यार जो अस्नोराचो मार्केट आसा हो मार्केटूय डेंजरस आसा, कारण थंयची जी शॉपां आसा तांकांय ऑलरेडी नोटीसी दिल्ल्यो आसा. स्पीकर सर, हांव विचारपाक सोदता की एक्झिस्टींग थंय आतां बायपास काडलेलो आसा, सो सिरसयच्यान बायपास काडला, सो बायपास काडून पासून ह्यो नोटीसी कित्याक कोणाक लागून हाडटा? ह्या व्हडली व्हडली न्यू हॉटेलां येतात तांकां लागून हो रोड वायडनींग करपाक सोदता, कारण ऑलरेडी कितलेशे म्हणजे जी एंटायर जो स्ट्रेच आसा ताका ऑलमोस्ट 200 सुमार स्ट्रक्चरांक ऑलरेडी नोटीसी येयल्ल्यो आसा. स्पीकर सर, आयज गोंयकार जे आसा ते भियाल्ले आसा आनी अशेंच जे थिवी पंचायत आसा ग्रामसभेक तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलें की जो तांकां बायपास रोड जो रिजनल प्लॅनाचेर ऑलरेडी प्रपोज्ड आसा तो बायपास रोड हे करचो, पण तरी पूण हे जे नोटीसीस आसा ह्यो सगळ्यांक ऑलरेडी येयल्ल्यो आसा. सो स्पीकर सर, हितून आतां अशेंच दिसून येता की हो जो सरकार आसा हो सरकाराक गोंयकारांचें पडलेलें ना, कारण प्रत्येक कडेन ह्यो नोटीसीस येता आनी केन्ना कितें जायत नेम ना. आनी तुम्ही पळयता आसतले जेन्ना रोड वायडनींग आमचें जाता, रोड वायडनींग जेन्ना जाता तेन्ना एक्च्युअल रोड जो रिजनल प्लॅनाचेर दाखयला तो ऑलरेडी 10 मिटर, 15 मिटर, 25 मिटर दाखयला आनी जो रोड एक्च्युअल जो आसा म्हटल्यार एक्च्युअल आसा ऑन सायड जो पळयतना 3 मिटर आसा. हांव स्पीकर सर तुमकां उदाहरण दिता. हांवें त्या दिसा TCPच्या डिमांडाच्या टायमार पासून हो जो उदाहरण आसा हो दिल्लो आनी आतां परत एकदां दिता कित्याक हो खूब इम्पॉर्टंट विशय आसा आनी हेजो जो इशू आसा इशू सॉल्व करपाक लागून CMान सांगलें की आपूण कायदो हाडटलो जो कायदो बदलतलो म्हणून, पण ते कांयच हाडलेलें ना. स्पीकर सर, हांव मुद्दम सांगता तुमकां, जो कुर्का ब्रिज टू वडवड जो रोड आसा हो इंटरनल रोड आसा, हो इंटरनल रोडाच्या अंतर्गत एक परमिशन ग्रांट केल्ली आसा आनी अश्यो कितल्योश्यो परमिशन मेगा प्रोजेक्टांक ग्रांट करता. हांव तुमकां स्पीकर सर, हो आमचो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा, हेणेन जे रोडाचे डायमेन्शन जो हॉट मिक्सिंग केल्ली ह्या PWDूच केल्ली हे दाखयता. हितून 3 मिटर ते 4 मिटर तेच्या वयर ना, पण जेन्ना परमिशन ग्रांट करता तेन्ना 10 मिटर जो रोड आसा म्हणून परमिशन ग्रांट करता. स्पीकर सर, हो मुद्दा हांव टेबल करता, कारण कितें आसा, हो 1 आनी 2 ह्या दोगांकूय कळपाक जाय, कित्याक दोनूय 1 आनी 2 एकामेकाचेर घालता आनी ते मागीर कांयच करिना. सो हो 1चो RTI रिप्लाय आसा, सो CMान हें मातशें पळोवचें. स्पीकर सर, आमी पळयता की हो जो इंटरनल रोड आसा ह्या इंटरनल रोडाक तेकोन सगळीं घरां आसा आनी आख्खो कुर्काचो गांव, वडवडचो गांव हो सगळो हेका कनेक्टेड आसा. तशेंच हांगा आमचें नागेश महारुद्राचें देवस्थान आसा आनी हें देवस्थान सारकें रोड सायड आसा. आतां हे समज गेले स्पीकर सर, नाल्यार एंटायर जो आमचो ST बेल्ट आसा हांकां खूब त्रास जातलो. आनी
असो हो एक एग्जाम्पल आसा न्हू. अशें गोंयभरांत कितलेशे अशे रोड जे आसा रोड वायडनिंगाच्या नांवान हे वाडोवंक चल्लेले आसा आनी गोंयकारांक सामको त्रास जाता. स्पीकर सर, तसोच आनी एक जो रोड आसा आमच्या मतदारसंघात तो म्हणजे नावशीचो, जो सकयल नावशी देंवता तो थंय स्पीकर सर अशें जाला की रोड हाडटा आनी PWDन आमकां पासून कॉन्फिडन्सान घेयनासतना, जो लोकल पंच मेंबर कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हांगा एक इस्टिमेट रेडी केलो आनी तो इस्टिमेट हाडपाक लायलो. लोकांनी हेजो विरोध केला आनी लोकांनी सांगलें की आमकां हो रोड नाका, वायडनींग केल्यार थंय मेगा प्रोजेक्ट येवपाक शकता, थंय मरिना प्रोजेक्ट येवपाक शकता आनी जे एक्झिस्टींग लोकांची घरां आसा ती घरां डेमोलिश जावपाची शक्यता आसा आनी ST भावांची आमची घरां आसा. स्पीकर सर, हेजोय आमकां रिप्लाय कांयच मारलो ना, पण हे सद्याक स्पीकर सर अशें जाल्ला की आयज ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक व्हडले व्हडले जी लॉबिंग करता तांकां हांगा सपोर्ट करपाचो षडयंत्र चल्ला. स्पीकर सर, तसोच आनी एक आमचो रोड जो MDR 3 आसा, MDR 3 टू ग्रँड हायत बामोलीम हॉटेल, हांगा स्पीकर सर सेम जाल्लें आसा. स्पीकर सर, ह्या रोडाकूय अशें जालां आयजूच हांवें म्हाका कितलेशे जाण आमच्या लोकलांनी फोन मारून सांगले की हो रोडाचो इशू घे. कित्याक आमची जे ऑलरेडी जी घरां जी ग्रँड हायता जितून आहली ती शिफ्ट करून हे सायडीन हाडली. आतां हे सायडीन हाडली, ते सायडीन वचून आतां रोड वायडनिंगाच्या नांवान तांकां परत नोटीसी येयल्ल्यो आसा. तेंच्यांनी आतां विलेज पंचायतीक कंप्लेन केल्या की आमी हे डेमोलिशन करपाचें ना, आमी हे दिवपाचें ना. पण कलेक्टरा कडल्यान जावं डेप्युटी कलेक्टरांकडे ज्यो नोटीसी वयता स्पीकर सर, थंय आमचे सरस्वतीचे देवूळ आसा, थंय सायडीक आमची शाळा आसा, प्रायमरी स्कूल आसा, ते कोमुलदादीक पडटा, कोमुलदाद ऑफ मेडशेज. आतां स्पीकर सर, हे समज सगळ्यात वायडनिंग करपाक लागले आनी सगळ्यात काबार करपाक लागले ह्या हॉटेलांक लागून, व्हडल्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून, नाल्यार गोंयकार वयतले खंय स्पीकर सर? हे हो मेजर इश्यू आसा सद्याक गोंयांत चल्ला आनी हेच्या बाबतींत मुखेलमंत्र्यान जाप दिवपाची गरज आसा. आनी समज दिना जाल्यार हितून इतलेच सिद्ध जातलो हो सरकार जो आसा हो ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डर लॉबी आनी हे स्ट्रक्चरल हे आसा तांकां सपोर्ट करता. दुसरें, हो जो रिजनल प्लॅन जो TCP डिपार्टमेंटाच्या टायमार वचून सेम आमी इश्यू काडलेलो, ह्या रिजनल प्लॅन अशे कितलेशे रोड गोंयभरांत आसा. सो दोनूय डिपार्टमेंट PWD आनी वर्क डिपार्टमेंट दोगांनी एकामेका कडेन कॉर्डिनेट करपाची गरज आसा. हो जो PWDचो जो रिप्लाय आसा, हितून रिप्लाय डेमोलिशन ऑफ रोड सायड स्ट्रक्चर्स, हितून कितलेशे हांकां ऑलरेडी PWDन लेटर केला. फाल्यां अशें म्हणपाक शकना PWD की ती लेटरां पंचायतीन केल्ली आसा, नोटीसी पंचायतीन काडल्या. हे PWDन लेटर केला की हांगा खाली करचे, हे रस्ते जे आसा खाली करचे. हे जायना हांव टेबल करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, हेजो आमकां जो हे आसा तो CMान सांगचो. स्पीकर सर, आतां आमी पळयता की सानंद्रे मतदारसंघान आमकां खुबशे जेन्ना आमी पळयता की रोड सायड जे सायनेजीस आसा, हे सायनेज जेन्ना काबरां लागलो तेन्ना हांवें एक डिमांड घातलो की रोड सायड जे सायनबोर्ड सायनेजीस आसा हे सगळे रिप्लेस करचे आनी नवीन हाडचे. आतां स्पीकर सर, ही तुमी परिस्थिती पळया, हो हांवें मुद्दम फोटो काडून हाडला, हेय हांव टेबल करता. जे सायनबोर्ड्स आसात तेंची सायनबोर्ड्साची हालत इतली वायट जाल्ली आसा, हे दिश्टी पासून पडना. आनी आमी पळयता की गोंयभरांत एक्सिडेंट जाता, तशें आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान पासून एक्सिडेंट जाता. हे रिप्लेसमेंट करता म्हणून आमी फायल मूव केल्ली आनी ती फायलीचो इस्टिमेट सगळो रेडी जाल्लो, पण तरी पूण स्पीकर सर ते जावना. कित्याक जावना हे मुखेलमंत्र्यान सांगपाक जाय. स्पीकर सर, तितून हांवें आनीक रिप्लाय जी पळयली ते म्हणूंक लागले की आख्खे गोंयभरांत आमी हे ज्यो सायनबोर्ड्स जे आसा ह्यो रिप्लेस करतले. ते गोंयभराचे सोडूनच दी, आमच्या सानंद्रे मतदारसंघातूच जावना. हे केन्ना करतले स्पीकर सर? कित्याक आमचो जो सानंद्रे मतदारसंघ आयज रिस्काचेर आसा, कित्याक प्रत्येक कडेन तो सायनबोर्डूच दिसना. थंय वेजिटेशन जाल्ली आसा, तो बोर्ड मोडलेलो आसा, बोर्ड पडलेले आसा, हांगा कांयच सेफ्टी ना. जो IRC स्टँडर्ड जो म्हणटा त्या स्टँडर्डा प्रमाणे हे प्रत्येक जो सायनबोर्ड्स आसा हे रिप्लेस जावंक जाय. सो जेन्ना स्वयंपूर्ण करपाक जाय तो हे पयलीं स्वयंपूर्ण CMान करचें. स्पीकर सर, आमी पळयता की एक्सिडेंट गोंयांत खूब जाता आनी एक्सिडेंट जाता तितून हांवें हेच्या पयलीं हो इश्यू मांडलेलो. हांव मुद्दम आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचेर सांगपाक सोदता की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान ऑलरेडी 4 ब्लॅक स्पॉट नोटिफाय जाल्ले आसा. जावं तो NH 66 जो बामोलीमच्यान आगासायम पर्यंत हो एनालायज करून जो डिस्ट्रिक्ट पुलीस आसा हेंच्यांनी रिपोर्ट दिला, एक्सिडेंट रिपोर्ट दिला. स्पीकर सर, हितून थोडे जे स्ट्रेच आसा, बामोलीम बायपास रोड टू गोवा वेला बायपास रोड, शिरगांव फ्लायओव्हर टू IPS बामोलीम, होली क्रॉस बामोलीम टू CBI ऑफिस, मिलिटरी बामोलीम टू GMC बामोलीम. स्पीकर सर, हे सगळे रिपोर्टान येयल्ले आसा ब्लॅक स्पॉट आसा म्हणून. आनी ऑलमोस्ट हांगा 16 कितें एक्सिडेंट जावन 16 जाणांची मृत्यू जाल्ली आसा ह्या स्ट्रेचाचेर. आनी स्पीकर सर, तेंच्यांनी हेंवूय दिल्लें आसा, कित्याक आमी प्रपोजल घातलेलो, एक आमी प्रपोजल घातलेलो हे जे एक्सिडेंट्स जे आसा ते जावपाक जायना म्हणून. तो एक प्रपोजल आसा, तो म्हणजे आगासायम कॅटल पास.
आता स्पीकर सर हांगा कितें जालां, आमी एक मिटींग घेतलेली आनी हो कॅटल पासाचें कितें जालां हे तेंच्यांनी सांगलें VOP करता म्हणून, आनी सेंट्रलांतल्यान बसून परमिशन येयली. बट स्टेट लेवलाच्यान आमकां आतां स्पीकर सर हितून रिप्लाय येयला की सेंट्रल एजन्सीन कोणाक तरी स्टेट एजन्सीन कोणाक तरी लीज केल्लो आसा म्हणून, जो जागो आसा जंय VOP बांदतले आनी सर्वीस रोड बांदतले थंय लीज केल्लो आसा म्हणून. पण जो म्हाका रिप्लाय आतां येयला तितून ते म्हणटा की वो तो कोणाकूच लीज करूंक ना, जो दिलीप बिल्डकॉनाक लीज केल्लो आसा म्हणटा पळय तो कोणाकूच करूंक ना म्हणून सांगता. स्पीकर सर जेन्ना आमी मिटींग घेता आनी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसता ते एक सांगता आनी आयज ह्या रिप्लायान बोलतात कितें सांगता, समज कोणाक लीज आउट करूंक नासलो जाल्यार हो जो VOP आसा तो सेंट्रल युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीजी तेंच्यांनी बसून ताका हे दिल्लो आसा, अप्रुवल दिल्लो आसा. सो हो कित्याक लागून हाडून दवरला. स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदतां की थंय मेजर एक्सिडेंट सिरियस एक्सिडेंट जाल्ले आसा 9/4/2024 आनी हो मेजर एक्सिडेंटान थंय मृत्यू जाली. आतां स्पीकर सर तुमचोच म्हणल्यार हांव CMाक सांगपाक सोदतां, जो BJPचो आदलो एक ब्लॉक प्रेसिडेंट थंयच रावता, लागींच रावता, तो म्हणजे रवींद्र बोरकार. ते म्हाका कितलेच फावटी फोन मारला, तेणेन जावन प्रपोजल हाडलें की थंय सर्वीस रोड जावपाची गरज आसा, थंय VOP जावपाची गरज आसा, कितलेशे एक्सिडेंट तेंच्या दोळ्या मुखार जाता. सो मुखेलमंत्र्यान आयज आन्सर दिवपाची गरज आसा की हो जो डिपार्टमेंट आसा, जो तुमचो डिपार्टमेंट आसा, तेजे ऑफिसर जे आसा ते बोलतात कित्याक सांगता, हांगा रिप्लाय दिता आसतना दुसरो दिता आनी थंय उलयता आसतना दुसरो दिता. सो हें करचें न्ही. हो जो VOP आसा हो जाता तितले बेगीन बांदचो, जे करून जी सेफ्टी प्रिकॉशन जी आसा आमी घेता ती जावपाक जाय. स्पीकर सर तसोच आमचो कंस्ट्रक्शन ऑफ फूट ब्रिज, जो ओव्हरब्रिज आसा होली शायन बांबोलीम, ह्या बांबोली फुलांचो खुरीस जो म्हणटा आमी थंय आमी हो ओव्हरब्रिज मागलो. आतां स्पीकर सर थंय कितें जालें, थंय जे ओव्हर टेंडरींग म्हणटा म्हटल्यार टेंडर चड केलो आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमलो. तो कॉन्ट्रॅक्टर रावलो आनी तेणें कामूच चालू करूना. स्टार्टींग मातशें काम स्टार्ट केलें मागीर बंद केलें. स्पीकर सर आतां हेका 2000 ऑगस्टान हेजें कंप्लिशन हें जावपाक जाय, कंप्लीट जावपाक जाय, मात तें जालें ना. आतां ते रिटेंडरींग केलां स्पीकर सर. आतां ऑगस्टान आमी रिटेंडरींग करून 4/8/2025 ह्या तारखेक ओपनिंग आसा. स्पीकर सर हांगाय कितलेशे म्हटल्यार 2 फटायल एक्सिडेंट जाला, एक सिरियस एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आनी भुरगे म्हटल्यार नर्सिंग जावं बाकीचे जे भुरगे आसा तांकां खूब त्रास जातात ट्रॅव्हल करपाक. म्हाका कितलेशे फावटी फोन मारता. स्पीकर सर हे प्रायोरिटीचेर मुखेलमंत्र्यान हें घेवपाक जाय काम आनी हें काम करून घेवपाक जाय, जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो ताका सांगून. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की GMCचो आमचो स्ट्रेच आसा, त्या स्ट्रेचार हांव प्रत्येक वेळार सांगता की बाबा थंय उदक भरता आनी हे फावट तेंच्यांनी सांगलें की आमी तें काम करता. एक पायप घातले भितूरल्यान, हांवूय गेलो सायड इन्स्पेक्शन करपाक, पायप घातले आनी ते सुटाव जालो म्हणून. पण हे फावट आमी परत पळयलें की कितलोसो पयसो थंय खर्च केलो तरी पूण थंय उदक भरता. स्पीकर सर हेजो जो उपाय आसा हो डिपार्टमेंटान हाडपाक जाय, कितें क्वॉलिफायड इंजिनियर आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की शिरगांव जो फ्लायओव्हर आसा तेजे सकयल देंवता आसतना खूब एक्सिडेंट जाता. सकयल्यान देंवता, दुसरे सायडीन देंवता, आगशीच्यान देंवता, हांगाय खूब हें जाता. स्पीकर सर ती लेवलिंग जो हें आसा तो एंटायर जो स्ट्रेच आसा तेजो लेवलिंग सारको ना. आनी अकॉर्डिंग LQ रिप्लाय म्हाका आन्सर गावल्लो आसा की जो एंटायर स्ट्रेच आसा तेका DLP अंडर आसा. सो हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा 4 वर्सांची DLP आसा, तो कॉन्ट्रॅक्टर कसो आयकना. हांव न्हू कितें जालां ते कॉन्ट्रॅक्टराचे. प्रत्येक वेळा आमी ताका सांगता, ताका तो मात्तूय काम करिना. कितलेशे एक्सिडेंट थंय जाता, लेवलिंग सारकी ना. सो स्पीकर सर CM कित्याक लागून तेंची फाट धरिना, कित्याक लागून ते एक्शन घेयना. तांकां शोकॉज नोटीस काडून ताका बंद उडोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर समज करिना दुसऱ्या कडल्यान तरी करून घ्या. आयज कितले आमकां बसून दिसता केन्ना गाडी परतात म्हणून. सो हें जें काम केलां पळय नितीन गडकरीन बसून त्या इनॉग्रेशन सेरेमनीक सांगलें की बाबा हें काम जें आसा तें लेवलिंग सारकी ना म्हणून. सो तरी पूण हें काम जायना. सो हेज्या बाबतींत बसून म्हाका दिसता CMाक सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता की डिव्हिजन जो PW बिल्डिंग सब डिव्हिजन 1 हांगा स्पीकर सर खूब लोड वाडला आनी हे बिल्डिंग हितून आमचे कितलेशे प्रपोजल आसा. बट हांगा कितें जालां स्पीकर सर, जो स्टाफ स्ट्रेंथ आसा तो कमी आसा आनी तांकां जेन्ना टायम इस्टिमेट करपाक जाय ते इस्टिमेटाक खूब डिले जाता. स्पीकर सर हांगा स्टाफ स्ट्रेंथ ही वाडोवपाची गरज आसा, जे करून आमची जी कामां आसा ती टायमली इम्प्लिमेंटेशन जातली. स्पीकर सर थोडी जी कामां आमची आसा, फॉर एक्झाम्पल सुल्लाभट प्रायमरी स्कूल हें CMा कडेन फावटी सांगलें, पण ते अजून पर्यंत ताजो इस्टिमेटूच जावना. तशेंच कुर्का कम्युनिटी हॉल जे आसा तेजो जो प्लॅन आसा तो प्लॅन रेडी जाल्लो आसा, अप्रुवलाक आसा. सो हेंय काम बेगीन जावचें. तशेंच आतां MLA लाडा स्किमीच्या अंडर ज्यो मिटिंग्स आसा त्यो मिटिंग्स बेगीन घेवची ही मागणी करता. स्पीकर सर आमी पळयता की जो कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक टायमली पेमेंट मेळना. आयज रेजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर खूब आसतले, तांकां टायमली ऑलमोस्ट 140 CR जो आसा तो पेंडींग आसा. ते कितें जाता
टायमार पेमेंट मेळना नाल्यार ते काम हाडून दवरिता, ते काम तशेंच दवरिता आनी ते काम फुडें व्हरना. सो हेका लागून स्पीकर सर जो फंड हे आसा तो फंड तांकां एलोकेट करचो आनी तेंची जी बिलां आसा ती क्लियर करची, नाल्यार अशें अननेसरी ब्लॅक लिस्ट आनी अशें जातलें आनी मागीर ती कामां बंद पडटा. सो ते जावचें न्हू, तेका लागून तेंचो टायमली पेमेंट करचो. स्पीकर सर आमी पळयता 26 गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा त्यो अनसेफ आसा, हो जो रिपोर्ट आसा तितून येयल्लो आसा. आनी सद्याक रिसंटली तुम्ही पळयला आसतलो जो कला अकादमीचो ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा स्लॅब तो कॉलॅप्स जालो. आता प्रत्येक कडेन तुम्ही अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांव आसा तोय कॉलॅप्स जालो, पण तेजो जो एक पार्ट आसा फ्रंट वॉल आसा तो कॉलॅप्स जालो. आरसीसी छल्ला ऑफ ओपन कॉन्टिटी ऑफ ऑस्पिसियो मारगांव होय कॉलॅप्स जालो. सो प्रत्येक गोष्ट स्पीकर सर ही गोष्ट कशी कॉलॅप्स जाता, 26 बिल्डिंग डेंजरस आसा. सो त्यो कितें करतले, तेचे ऑडिट रिपोर्ट हाडून त्यो बंद करतले, तांकां हे करतले जावं ते शिफ्ट करतले, हेजो क्लिअरिफिकेशन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान दिवपाक जाय. स्पीकर सर आता आमी पळयता की जो PWD लेबर सप्लाय सोसायटी आसा त्याच्या अंतर्गत 2823 वर्कर्स आसा, ते काम स्पीकर सर आसा बट अजून पर्यंत तांकां रेग्युलायज केल्ले ना. आता स्पीकर सर तितूनचे 147 जे आसा ते एम्प्लॉय तेंच्यांनी काम सोडलें, कितलींशीं वर्सां तेंच्यांनी काम केलें आनी ते काम सोडलें. स्पीकर सर हे केन्ना पर्यंत रेग्युलायज जातले, हेका लागून कितें स्कीम हाडलेली आसा स्पीकर सर, हेजोय आयज म्हाका दिसता सीएमान आन्सर दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयतात गोंयांत कितलेशे कडेन फोंडकुलां पडल्या, जेन्ना सीएम म्हणटालो की एकूय फोंडकूल उरची ना, आयज कितलेशे कडेन व्हिडिओज आवट जाता, खूब कडेन जाता. हांव एक तुमकां स्पीकर सर उदाहरण दिता. आमी पळयता की आमच्या एक चिंबेल गांवांत हांगा एक रोड आसा, त्या रोडाक इंटरनल रोड आसा तो, थंय इतली खणकुलां पडला, एक फूट बसून जागो ना, इतलोच एक फूटूच उरला, गाडी वयतलो जाल्यार. आनी थंय चवथीक ते हाडटा. आनी आमचो एकटो अविनाश म्हणून भुरगो आसा शिवेकार, ताणें व्हिडिओ काडलो आनी केक म्हणल्यार बर्थडे आमदाराक बर्थडे केक दाखयलो की हो रोड कित्याक लावन जायना अजून पर्यंत. स्पीकर सर त्या रोडाचें नांव सद्याक तेंच्यान दवरिल्लें आसा रुद्रप्पा रोड, कारण ह्या रोडार कोणूच पळोवपाक वचना. असले स्पीकर सर हो रोड अशे पिड्ड्यार जाल्ले आसा, हेचेर मुखेलमंत्री करतलो कितें. आता तांकां चवथीक गणेश विसर्जनाक वचपाक जाय. सो म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान सांगपाक जाय की प्रत्येक रोड जे आसा ते कशे आमी रिपेर करतले. स्पीकर सर तशेंच भोमाचो एक मोठो विशय जो आसा तो विशय तुम्ही पळयता आसतले, हो विशय प्रत्येक कडेन इश्यू जाल्लो, पण ह्या इश्यूचे सोल्युशन जो रोड वायडनींग आसा तो स्ट्रेच जो वाडोवपाचो आसा तेच्या बाबतीत हेजो जो निकाल कितें आसा हो मातसो सांगचो स्पीकर सर. स्पीकर सर आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन या, तो म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर, जो नवीन डिपार्टमेंट हे केल्लो आसा. स्पीकर सर आमची सानंद्रे मतदारसंघाची एक पायपलायन आसा, ती 200 DI AC पायपलायन, ही खूप गरजेची आसा स्पीकर सर. फ्रॉम नेवरा टू आदोसीम हे एंटायर स्ट्रेच कितलेशे फावट थंय ब्रेकडावन जाता, ही बेगीन करून घेवची ही मागणी करता. स्पीकर सर तशेंच एक विलच्या हॉटेल म्हणून आसा कारांबोलीम, थंय एक वाल आसा, तो वाल स्पीकर सर खूप फावटी तो चेंज करता, तेजो जो हे लेवल आसा तो चेंज करता. आनी तो वॉटर सप्लायचो आसा, आयज पासून म्हाका फोन येयला की आमकां नेवरा गांवांत जावं पिलार सुर्लाबाड ह्या एरियेंत उदक मेळना. सो तो चेंज केल्या कारणान थंय उदक सारकें येना. सो हेका हात लावचे न्हू, आमकां जाय की हो कंटिन्युअस आमकां वॉटर सप्लाय जो पिलार टँकीन वयता ते मेळचे. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की एक ऑडिट रिपोर्ट आमी मागलेली की ऑडिट रिपोर्ट केला काय ना सरकारान की वॉटर एवेबिलिटी कितली आसा गोंयांत रूरल एरियान. स्पीकर सर आमकां रिप्लाय असो आसा 2023/4/2024 तितून आमकां रिप्लाय असो आसा स्पीकर सर 1304 MLD शॉर्टफॉल ऑफ वॉटर ऑल ओव्हर गोवा आणि 2 MLD शॉर्टफॉल ऑफ वॉटर इन सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर ह्या रिप्लायान क्लियर कट कळटा की सद्याक गोंयांत वॉटर एवेबिलिटी ना. हांगा 80 स्पीकर अर्दे जाय कितले डिमांड बाकीचे आसा. हे पळय स्पीकर हे पळय रातभर बसून काढल्या, कितें करपाचें. आमी 7-7 मिनटां उलयला. अरे मुखेलमंत्र्याक सांगपाक जाय तुम्ही की थोडे शिफ्ट करचे म्हणून, आमकां हे उलोव नाका. 20 मिनटां टायम वेस्ट करता. अर्देवर तरी जाय आमकां मिनिमम. अर्दवर ना 20 18 मिनटाचेरूच मारता. स्पीकर इतले कितें करून फायदो तर इतले काडला म्हणून. बेगीन उलय फास्ट. स्पीकर सर रोखडेच करूया. स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता 83 विलेजीस हांकां वॉटर सप्लायचो प्रॉब्लेम आसा, जो उदक जे आसा ते टायमली मेळना. आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलेलें की मिनिमम 4 वरां वॉटर सप्लाय आपूण दितलो म्हणून, जो एश्युरन्स ह्या हावजान दिल्लो. स्पीकर सर हो जो रिप्लाय आसा तितून क्लियर कळटा की 83 विलेजीस आसा तांकां लेस दॅन 4 आवर्स वॉटर सप्लाय येता. आतां तितून आमची विलेज आसा, आमची नावशी विलेजीक 1 वर येता, आमची कुरका विलेज टँक जी आसा ताका 2.3 आवर्स जाता,
आमची नर्सिंग एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट जे आसा ताका 1.3 आवर्स येता. खूब फावटी ते फोनूय मारतात. स्पीकर सर तशें पालेम जे आसा ताका 2 वरां येता. आमचो वडवड जो आसा तो 1.3 आवर्स येता. आमचो शिरगांव आसा ताका 1.3 आवर्स येता. आमचे पिलार आसा ताका 2 आवर्स येता. आमचे विलेज भाटीम आसा ताका 2 वरां येता. आगासायम आसा ताका आगासायम सुल्लाबाट आसा ताका 2 आवर्स येता. जुवारी वाडो जो आसा ताका 2.3 आवर्स येता. आमचे विलेज भाटीम जी आसा मोवला ताका 2.3 आवर्स येता. आगासायम सुल्लाबाट मोयता हाका 2.5 आवर्स येता. स्पीकर तर इतले कमी जे आसा उदक आमकां येता. आणि थोडे असे गांव आसा जसं की आजगांव सारख्या गांवान ऑल्टरनेट डेज येतात 4 वरां. जो अंजुना आसा तो ऑल्टरनेट डे 4 वरां येता. आणि वेल्ला काणका हांगा ऑल्टरनेट डेज 4 वरां येता. अशे कितलेशे गांव आसा. सो स्पीकर सर इतले गांव म्हटल्यार हो क्लियर कट हे डिपार्टमेंट एक्सपोज करता. कारण कितें आसा की हो डिपार्टमेंट कनेक्शनां दीत आसा. नवी कनेक्शनां ग्रांट जायत आसा. पण हेंचेर एक्शन कांयच ना. आयज सरकाराचो एलिक्यूज रिप्लाय येता की आमचे कडेन वॉटर शॉर्टफॉल आसा. सानंद्रे मतदारसंघात 2 MLD वॉटर शॉर्टफॉल आसा. मात हांगा परमिशन ग्रांट करीत आसा. आयज मेगा प्रोजेक्टाक परमिशन ग्रांट करता. तुम्ही 39 हाडले 17 व्हडले ग्रांट चालूच आसा. सो स्पीकर सर आमी म्हणटा की जेन्ना पर्यंत वॉटर एबिलिटी सर्टिफिकेट मेळना ह्या मेगा कन्स्ट्रक्शन जी आसा ती कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिवची न्हू. आनी कॉलॉबरेशन 1 आनी 2 यांच्या दोगांनी कॉलॉबरेट करपाची गरज आसा. एकामेकाड उलोवपाक जाय. कित्याक उलयना. दोगांनी सांगपाक जाय की बाबा उदकाक प्रॉब्लेम आसा आपूण तुका परमिशन दिवंक शकना. मात हें जायना स्पीकर सर. हें करूंक म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आनी जो दुसरो आसा विश्वेश राणे ह्या दोगांनी हेचो हातभार लावपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच जी विलेज पंचायत जी आसा लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी हेंकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय स्पीकर सर. आयज तें जायना. सो हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन मागता आनी TCP मिनिस्टरा कडेन मागता ही गोंयची हालत ही लोकांची हालत आसा ही मातशी पळोवन घेवची. स्पीकर सर आमी आतां दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन या ते म्हणजे स्पोर्ट्स. आतां स्पोर्ट्स हो खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट. आनी तितून आमचो एकटो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा. ताका स्पीकर सर तो फिजिकली डिसेबल पर्सन ST तो. आनी स्पीकर सर ताका कॅश अवॉर्ड्स गावल्ले स्पोर्ट्समॅन म्हणटात इंटरनॅशनल आनी नॅशनल चॅम्पियनशिपाक आनी मेडल गावल्ले. स्पीकर सर ताका कॅश जो अमावंट आसा तो ऑलमोस्ट 2,17,000 हो पेंडींग आसा. स्पीकर सर हांव मुद्दम तुमकां टेबल करता. जो एंटायर अमावंट आसा हो मुखेलमंत्र्यान सांगतो तो केन्ना क्लियर करतलो. कित्याक आमकां खूब फावटी तो परत सांगीत आसा की आयज स्पोर्ट्समॅन म्हणून ताणें कितलींशीं नामणां घेतल्या पण तो टायमली तांकां मेळना. स्पीकर सर आमी पळयता की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो कितलोसो फंड जो आसा तो अनयुटिलायज उरलो. आयज हे अशे कितलेशे फंडूय ते हांव सांगून वयता. बट पयलू अनयुटिलायज पळोवया. 2017-18 58.49 crores अनयुटिलायज. 2018-19 97.71 crores अनयुटिलायज. 1920 193 crores. 2021 214 crores. 21-22 183 crores. आणि स्पीकर सर हे इतले जो अनयुटिलायज बजेट उरला आतां फुडें पळोवया आमी की ग्रांट्स जे डिफरंट एसोसिएशनाक ग्रांट्स दिवपाचे आसा ते कितले पेंडींग उरल्या. स्पीकर सर आमी गोवा एथलेटीक एसोसिएशनाक पळयता की 22-23 1,90,000. मागीर 23-24 2,58,000 आनी 24-25 1,20,000. मागीर बाकीचे असे कितलेशे एसोसिएशन आसात. आमी पळयता की गोवा सॉफ्टबॉलाक 4,73,000. आमचो गोवा टेनीस टेबल टेनीस हेका 5,74,000. गोवा आर्चिंग एसोसिएशन हांकां 4,46,000 अशी कितलीशी आसात. गोवा फुटबॉल एसोसिएशन अराउंड 28,57,000. म्हटल्यार इतलो जो अमावंट आसा स्पीकर सर अशी बाकीची आसा तांकां पेंडींग आसा. सो जेन्ना अनयुटिलायज बजेट जाता तो अनयुटिलायज बजेट हितून यूज करपाची गरज आसली आनी हेंचो जो अमावंट आसा बेगांच्या बेगान क्लियर करचो ही मागणी करता स्पीकर सर. स्पीकर सर आमी पळयता की आमच्या कुरका गांवान कुरका बांबोली विलेज पंचायतीन थंय ग्रावंड घातलो आनी ताकाच लागून आमी एक प्रपोजल घातलो की थंय ग्रावंड हाडचो. हांव मुखेलमंत्र्याचे अभिनंदन करता की तेंच्यांनी एक जागो आसा तो आमकां दिलो. पण अजून पर्यंत जो आमी फायल फॉलोअप करीत आसा फायल आतां सद्याक फायनान्शियल एक्सपेंडिचराक आसा. सो ही फायल बेगांच्या बेगान मुखेलमंत्र्यान ती करून घेवची आनी हो जो ग्रावंड आसा हो आमच्या कुरका गांवतल्या लोकांक मेळचो. स्पीकर सर तशेंच 5 मिनटां दी 5 मिनटां सोंपयता. स्पीकर सर तो आमचो गोवा वेल्याचो आनी तसोच ग्रावंड आसा तो 20/10/2021 हेका हो कडर गावल्ली. पण स्पीकर सर आयच्या दिसा पासून हो गोवा वेल्याचो ग्रावंड कंप्लीट जायना. मातशें मुखेलमंत्र्यान हेजेर लक्ष घालचें जे करून हो गांव जो आसा तो कंप्लीट जातलो. स्पीकर सर
आता आमी येवया फायनान्सान. स्पीकर सर, फायनान्सान आमी पळयता की आमी थोडे जे स्टाफ नर्सीस आसा तांकां बॉन्ड सायनींग केल्ले आनी तेंच्यांनी बॉन्ड सायन करून डिमांड केल्लो की आमकां एक्सटेन्शन दिवचें म्हणून, जो कंप्लायन्साक घातलो. बट तो अजून पर्यंत जावना. हे मुखेलमंत्र्यान मातशें करून दिवचें. तशेंच आमची शिरगांव विलेज पंचायत घर जे आसा तेजें काम चालू आसा अंडर GSIDC. हेंय पेंडींग आसा. सो हेंय कामाचेर मातशें लक्ष दिवचें. स्पीकर सर, आता आमी या जो आरडीएन स्पीकर सर कितें आसा की जे पयलींचे जे स्टाफ एक्स एम्प्लॉईज आसा आनी आतांचे एम्प्लॉईज आसा तांकां 7th पे कमिशनाच्या थ्रू तांकां जो तेंचे इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसली, पण ते अजून पर्यंत जावना. ते कितलेशे फावटी मुखेलमंत्र्याक बरयले, सेंट्रल मिनिस्टराकूय तेंच्यांनी बरयल्ले आसा. पण दुसरे डिपार्टमेंटान जो गोवा बोर्ड आसा जावं जिपाड आसा हांकां जे सॅलरीज राव तेंचे पेन्शन आसा ते रिलीज केले. स्पीकर सर, सरप्लस बजेट आसतना सुद्धा जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या थ्रू धाडलेलो ऑलमोस्ट 5.40 CR, सो आसतना सुद्धा स्पीकर सर तेंचे जे अमाउंट आसा तो रिलीज करून हांव हे टेबल करता. तेंचे लेटर जे आसा ते हे मुद्दम तेंचे रिलीज करचे ही मागणी करता. स्पीकर सर आता हे आमी GRD स्पीकर सर तितून आता आमी पळयता की एन्युअल इन्कम क्रायटेरिया जी आसा ती कंपल्सरी हे आसा तेका 8 lakhs कमी आसा. सो ती 8 लाख रेज करची. आनी स्पीकर सर तितूनच आता कितल्योश्यो केसीस ज्यो आसा ते क्रायटेरिया फुलफील करपाक शकना. आता हितून कशें जाता स्पीकर सर, ते करूंक शकना आनी ते स्किमीच्या अंडर बसना, नाल्यार तेंचो डेटा जो आसा तो डेटा आनी रिकॉर्ड मेंटेन करना डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंटान मेंटेन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच आता आमी पळयता कंपल्सनेट आनी हार्नेस केसीस ज्यो आसा त्यो 722 पेंडींग उरलेल्यो आसा. 2017तल्यान आता 2025 पर्यंत कितल्योश्यो पेटी ज्यो केसीस आसा त्यो पेंडींग उरल्या. ह्यो केन्ना पर्यंत क्लियर जातल्यो हेजे मातशें मुखेलमंत्र्यान सांगचें. तशेंच स्पीकर सर, जो कोविड वॉरियर्स म्हणून स्टाफ जो आसा तो GMCन घेतलो, स्टाफ नर्सीस जावं MTS जो बाकीचो स्टाफ आसा तो घेतलेलो आनी तांकां सांगलेलें की तांकां रेग्युलायज करतले म्हणून. आनी मुखेलमंत्र्यान एक एश्युरन्स दिल्लें की सगळ्यांक एश्युरन्स रेग्युलायज करतले. ते केन्ना पर्यंत करतले हेजी जाप मुखेलमंत्र्यान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आता आमी पळोवया जो होम डिपार्टमेंट आसा, जो एक मिनिटान खबर 2 मिनटां दी 2 मिनटां. स्पीकर सर, होमान आता सद्याक आमी येवया. सो होमान जेन्ना आमी पळयता की इन्क्रिजींग क्रायम आसा, आतां वेगळीन सांगलें कितलो क्रायम वाडलेलो आसा तो. आतां एक स्टॅटिस्टीक पळोवया. जो ड्रग रिलेटेड केसीस आसा 2024 त्यो 126 जाल्ल्यो आसा. आनी आतां टील डेट जो आसा म्हणल्यार 2025 टील डेट जो 88 आसा. स्पीकर सर, हो इन्क्रिजींग क्रायम कित्याक लागून जाता? हे मुखेलमंत्र्यान सांगलें की मायग्रंट जे येता आनी तांकां लागून चड क्रायम जाल्लो आसा. म्हणल्यार 98% जे आसा मायग्रंट इन्फ्लक्साक लागून क्रायम जाला. सो मुखेलमंत्री हेजेर सोल्युशन कित्याक अजून पर्यंत हाडपाक शकना हेजे आमकां जाप दिवपाची गरज आसा. कित्याक प्रत्येक वेळा हेच जाता की आमी म्हणटा की अशें जाता तशें जाता, पण तेजेर सोल्युशन हाडपाची गरज आसा. आनी जो मायग्रंट व्हेरिफिकेशन जो सेल आसा तो केन्ना पर्यंत इम्प्लिमेंट जातलो हेजी घोशणा आयज करची. स्पीकर सर, तशेंच आमचे हांगासर पुलीस स्टेशन आसा थंय स्टाफ शॉर्टफॉल आसा. 20 सुमार स्टाफ शॉर्टफॉल आसा. ताका लागून केन्ना केन्ना आमकां स्टाफूय टायमार मेळना. सो हे स्टाफ केन्ना पर्यंत हाडटले हेय मागचे. तशेंच स्पीकर सर, आमचो होमगार्ड्स आसा. होमगार्ड्साचो डिमांड जो आसा खूब जाणांक खबर आसतलो, पण तांकां अजून पर्यंत रेग्युलायज करूना. तेंची सॅलरी पासून ओल्ड आसता, मिन्स ओल्ड रेटीर आसा. सो ती सॅलरी वाडोवन घेवची आनी तांकां रेग्युलायज करचो. स्पीकर सर, आमचो एक डिमांड आसलो आनी ह्या गेले ते फावटी मुखेलमंत्र्याक सांगलेलो तो म्हणजे फायर डिपार्टमेंटाचेर. आतां GMC आमची आसा आनी थंय स्कुलींग कॉम्प्लेक्स आसा. सो ह्या GMC प्रिमायसीस जावन आमकां एक फायर स्टेशन हें दिवचें ही मागणी केल्या आनी ही मागणी करून घेवची. हॅल्थ एंड रिक्वेस्ट